मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर देऊन स्मार्ट सिटीचे कामां भर पावसांत चालू आसा। हाचो परिणाम म्हणून सांतिनेज आनी तांबडी माटी वाठाराचे 12 बेरेस्तार जाल्ले दिश्टी पडटात। नियोजन नाशिल्ल्यान एकेमेकीचे पायप फोडटात आनी मातयेन भरिल्ल्या रस्त्यान तांबडी माती वाठारांत रावपी थळाव्यांचे हाल करून सोडल्यात। पळयात। पावसा पयलीं आळस काडपाचे स्मार्ट सिटीचे आनीक एक उदाहरण उक्ताडाक आयला। स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां 17 जून मेरेन पुराय जातलीं आनी पावसान कसलीच कामां जावचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें। पण स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान तें वयल्या वयर घेतलें। काल सांतिनेज तांबडी माती वाठारांत वचपी रस्तो आख्खो खणून स्मार्ट सिटीन पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर पायप घालपाचें काम हातांत घेतलें। देखून तांबडी मातयेच्या थळाव्यांची येरादारी आडकून उरली आनी काम करतना उदकाचे पायप फोडून उडयले। पळयात हो फोडाफोडीचो प्रकार। आता without any preparations or without informing public, both these roads have been cut today, and the reason is because of overflowing of water, rain water. आता हे सायडीन पळयलें जाल्यार ही सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हिंगा आमी गेल्यार इतले उदीक हा तितून हे सगळे उदीक ह्या रस्त्यार येता आनी सगळे चिकट जाला हिंगा। लोकांक इतले त्रास जाताले चलपाक, बायक पासून इतले जाण पडल्या पासून बायक घेवन आनी भुरगीं वयता सकाळचे स्कुलाक ह्या रस्त्याचेर। आता नाव द स्मार्ट सिटी क्लियरली नोज दॅट रेन्स आर गोइंग टू कम, सम टेम्पररी वर्क हॅड टू बी डन। वेन वी आस्क्ड द स्मार्ट सिटी ऑफिशियल, त्यांनी कितें म्हणला, हो रस्तो आमकां लागना, होच रस्तो आमकां स्मार्ट सिटीक लागता। सो इज इट नॉट द ड्युटी ऑफ द कॉर्पोरेटर ऑफ दिस प्लेस टू हॅव दिस रोड डन बिफोर द रेन? पावसांत कांय गांवगिऱ्या वाठारांतलो संपर्क तुटता तें आमी पळयलां, पण हाची प्रचिती आमकां साक्षात राजधानी पणजेंत पळोवपाक मेळटा। ह्या कामाक लागून दिसभर तांबडी माती वाठाराचो संपर्क पणजे शारा कडेन तुटलो। कामांतल्यान येवपी लोक आपल्या घरा कडेन पावले नात। लोकांक गाडी सोडून आपलो जीव धोक्यांत घालून खणिल्लो रस्तो उपचो पडलो। आयकात थळाव्यांनी उक्तायल्ली तिडून। हो सगळो एरिया आहा ते तांचे पळयत ना, फॉरेस्ट मारलें। कॅन फॉरेस्ट बी थ्रोन डावन, एंटायर एरिया फॉरेस्ट हॅज बीन थ्रोन डावन, द नाला हॅज बीन मेड रिड्यूस। आनी आतां तो पळय जुलय ऑगस्ट सप्टेंबरा पळय रेन येतलो, दॅट वील ओवरफ्लो द रोड and the road will be nothing but not walkable. I mean, sir, by 70 years old man had to practically take help of those kamgar and come out of this ditch. And they have not even completed the work. They have not completed the work. What aka ho पहिली मजेशीर पळय हो ब्रिज केलो, त्या ब्रिज करचे पयलीं तांणी हो दे शुड लेट द वॉटर थ्रू पयलीं ब्रिज केला आनी आतां ते ड्रेजिंग करून उदक पास करतात। उदक थांबलां, उदक थांबिल्ल्यान हें जालां, वेजिटेरियन जाला। दिस इज द स्टेट ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट। स्मार्ट प्रोजेक्ट इज टोटली गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम फॉर गोवा। narrowed nala proper area And widen the road. So that the road was not actually officially. It was Kacha road given to him for extra Estella. In order to correct what Kacha road was allowed. Kacha road was allowed by PW officials without any official approval. Problem for the people staying over here, even getting home in case there's an emergency, then we have to just wait like this because both the sides it's very difficult to get it. The other service road also is flooded. Yeah, it's totally flooded. It's damaging the cars, plus it's a problem getting home. And this, how long you all have been facing this now, This ma'am? is almost now so many months we are having a problem, especially the residents of Estrella. It's been 1 year this road is closed because we shifted in last October. Since then we are From suffering. October till now. Every time we have to get to a road, then we know that it's closed, then we go the other way around, then search for another option. So it's a problem getting home here. If my daughter is not well, how do I get home? मुख्यमंत्री, आमदार आणि महापौर हांचे मदीं कसलोच संभय ना। तांबडी मातींतल्या वाठारांतलो रस्तो हाची गवाय दिता। म्हयनोभर जालो हो रस्तो खणटात पुरता। दोनी वटेन रस्त्याचो संपर्क तुटला। थळावे हाल काडटात, पण सरकाराक आजून मेरेन ताची दखल घेवपाक कळाव कित्याक जाता हो व्हडलो प्रश्न। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर।